व्हडलो महामंत्री आहा पार्टीचो वो आमच्या मतदारसंघातलो आनी हांगासर आमदारूय आता म्हणया आमी आयात केलो जाल्यार काय नजो पण आमदारूय आहा भारतीय जनता पार्टीचो माजी आमदार आमी आहा तरी आसतना कमिटीन आसप हे म्हाका दिसता खंय तरी लोकांनी विचार करपाचो पण मेळना जाल्यार तुमी अध्यक्षाक सुद्दां एक हें कशें न्ही कमिटी ना पार्टीचो अध्यक्ष जाता पूण त्याच्यात मतदारसंघ अध्यक्षाक सुद्दां एक हें कशें तें तूं विचारता जाल्यार तशेंच न्हू तें नो पण तुम्ही रेडी आसा वेदर इट इज द पार्टी ऑर नॉट पार्टी इंडिपेंडंट म्हाका इतली खात्री आहा की पार्टी म्हाका तिकेट दितलीच पार्टी म्हाका तिकेट दितलीच ना म्हणपाचो हितून विशयूच येना कारण पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सदांच कार्यकर्त्याची पार्टी मानली गेली वता आनी भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यांकूच कारण म्हजी मिसीस जी आसली फाटली तेंची महिला एक्झिक्युटीव कमिटीरूय आसली काम केल्लें आहा तेणेन सो ती कितें परकी आमी खंयसून हाडून दवरता अशेंय न्हू दिना जाल्यार आनी कितें जाल्यार तुमी म्हाज्यो अडचणी निर्माण करता त्यो करनाका पूण हांवें 4 तारखेर 10:30 फॉर्म भरपाचो निर्णय हो घेतलेलो आहा आदले गतीन फुडें वयचे कार्यकर्त्यांक तितलो जोश येवचो म्हणून हांवें आमच्या घरकान्नीक ही तिकेट मागली हांव जर म्हाका म्हाजे फॅमिली राज करपाचें आसलें जशें दुसरे आमदार खंय खंय करता आसतले तशें जर करपाचें आसलें जाल्यार 2015चे निवडणुकीक हांव म्हज्या मिसेसीक बसूंक शकतालो इजिली आमी जिखून येताले म्हाका तेन्ना कांय येत नासलें पूण आयज जी परिस्थिती आहा त्या प्रमाणे हांवें पार्टी कडेन मागणी केल्ली आहा म्हाका अपेक्षा आहा की कार्यकर्ते सगळे भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी वांगडा आसा आमच्या वांगडा आसात आनी तेंच्या आदाराचेर आनी सरकार विचार करतलो पार्टी खास करून पार्टी विचार करतली हांव सरकाराचेर दबाव हाडना हांव मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडना पूण पार्टी विचार करतली आनी पार्टीन विचार करपाक जाय आनी तिकेट जी आहा ही आमकांच दितली अजून कांय ठरयल्लें ना नाजाल्यार तुमची इंडिपेंडंट भरपाची तयारी आहा हांव शीता फुडें मीठ कित्याक खाव म्हाका दिना जाल्यार पार्टीन सांगचें न्हू पार्टी तयार आसा पार्टी तयार ऑब्वियसली आसतली न्हू कारण आमी काम करता न्हू आमी काम करीत येयल्ले आहा पार्टीचेर सो पार्टी तिकेट आमकांच दितली हे म्हाका इतले तरी खात्री आसा म्हाकाच न्हू भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक हे थिवी मतदारसंघान आमी सायडलायन आहा हाची उदाहरण आहा ही कमिटी ना न्हू कमिटी ना म्हाका अभिमानान सांगिनशें दिसता भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आहा श्री सदानंद शेट तानावडे वो म्हाज्या मतदारसंघांतलो